कांय दीस पयलीं एका दिसाळ्याचेर कुडचडे वाठारांत सुरू आशिल्ल्या सेक्स स्कॅन्डल प्रकरणाविशीं बातमी उक्ताडार आयिल्ली। हे फाटभुंयेर नगरसेवक आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी पुलीस निरीक्षकाची भेट घेतली आनी ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करून कडक कारवाय करपाची मागणी केली। तशेंच 48 वरां भितर ह्या प्रकरणाचो सोक्षमोक्ष लावंक ना जाल्यार कायदो सुवेवस्था हातांत घेतले अशी शिटकावणी लोकांनी दिली। आम्ही आज कुडचड्या पोलीस स्टेशनार जमपाचें कारण म्हळ्यार कितें, आज 2-3 दीस जाले एक व्हिडिओ पेपराचे पुढारीचे तांचे सगळे व्हायरल जाले कडेन आसा आनी ह्या बद्दल आमी सगळे आज पुलिसांक भितर विचारपा आयले आनी आमी जेन्ना इन्क्वायर केली तेन्ना आमकां रिपोर्टरा कडेन कळ्ळें की आपल्या कडेन सगळे प्रूफ आसा। त्या प्रुफा मार्फत आमी पुलिसां कडेन PI कडेन रिक्वेस्ट केलो जो कोण रिपोर्टर आसा ते काडून इन्क्वायर करची आनी हांव सगळे आमच्या कावन्सिलरां 15 कावन्सिलरांक रिक्वेस्ट करता की आमी पुलिसांक सपोर्ट करया आणि जे कितें घडलां कुडचड्याचें नांव जे वायट जाल्ले कडेन आसा हेचेर आमी कितें तरी तोडून काडया। आम्ही काल पोलीस स्टेशनार येवन ऑलरेडी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली की जे पेपराचेर जे न्यूज येयल्ली तेजे तुमी गांभीर्यान घेया आनी तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करून कोण आसा तितून भितर इन्वॉल्व आनी ऑलरेडी पेपराचेर ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट जाल्ले आहा। कावन्सिलर म्हणटकीर आमगे 15 कावन्सिलर तेजे बद्दल तेजे मागीर तेजेर आमी मेन्शन केल्लें आमगे कोणी लाकडां चोरली कोणाक केसी इन्वॉल्व आसा सगळो ऑलरेडी मेन्शन आसा। तांकां इजी तेजे भितर एक्च्युअल इन्व्हेस्टिगेशन करपाक सगळें आपोवन हाडून तितूंतल्यान तेजी जो कोण गिल्टी आहा तेका तेणी भितर येन्ना घेवपा जाय आसलेलो ते कित्याक लागून जालें ना तें हांव सांगूंक शकना। आतां तेका आमी परत सांगला आनी ऑलरेडी कंप्लेन ऑलरेडी दिल्ले आहा, रिटर्न सुद्दां कंप्लेन ऑलरेडी दिल्ले आहा भितर। कंप्लेन किती म्हण दिल्या? कंप्लेन आई सुमोटो दिला FIR and investigation based on the newspaper report which was published on 28th on Pudari. तेजेर क्लियर डिटेल बरयले आसा आनी हांवें मागणी केली आसा की तेजेर शॉर्टलिस्ट केलें आसा कोणी बुलेट चोरली कोणी लाकडां चोरली 15 कावन्सिलरां भितर सुद्दां फिल्टर केले 7 कावन्सिलरां कोण तरी चेडे आसतले त्या एजीचे काल जाला सुद्दां ते चेडे सुद्दां हाडून आज PI सांगता 3 दीस जाले आयज गजालीक PI सांगता खंयच्या विक्टमान केस केल ना म्हणटा पूण खंयची विक्टम कोण कशी केस करतलो। आतां 3 दीस जाले म्हागेले चली आसा म्हाका 3 दिसांनी न्हीद पडना एक अशी गजाल आनी एक असो व्हिडिओ कोणाच्या भायली मनशा फुडें आसप फूल फॅमिली पोटा जेवण वचना हे कितें म्हाका खबर ना। ते 3 दीस जाले आतां कशी करता कितें म्हाका इन्व्हेस्टिगेशन आतां खंय पावलें आयज सांगता PI आमकां ना अजून आमी विक्टिमा कडेन बरें विक्टिमा फुडें NGO व्हरात। शिकायले म्हणल्यार कुडचडेच्या जागृत लोकांनी काल वचून ताका मेळ्ळे पेपराचे जे आयल्या ताचो आधार घेवन ते वचून मेळ्ळे। त्याच बरोबर म्हाका दिसता प्रतीक बाबान ताका सुमोटो कॉग्निजन्स करून तुमी केस घेवची अशें म्हणून गेला। आयज परत ते सगळे जाण आयले उपरांत PI कडेन आमच्या खंयच्याच प्रश्नाचें उत्तर ना। आमचो पयलो प्रश्न आसलो ती केस आयला ती खरी काय म्हणून तो म्हणटा आपूण विक्टीम सोदता कोण ती विक्टीम सोदता जर पेपरार आयली ती गजाल खरी। आतां दुसरी जर ती तुका जर विक्टीम कोण तुजे कडेन येवचो ना कारण हो व्हिडिओ अशा पद्दतीन आसा म्हणून आमी आयकपा येता म्हणजे कोणूच तुजे कडेन येता तुवें ती सुमोटो कॉग्निजन्स किंबहुना तेमी एक आधार दिला एक क्लू दिला की कोण तरी कावन्सिलरालो पूत म्हणून। आतां त्या एजी भितर कावन्सिलरालो कोण पूत ते तेमी फायंड आउट करचे तांकां सगळें आपोवन हाडचें आनी तांची चवकशी करची। अजून पर्यंत खंयच्याच कावन्सिलराल्या पुता काडून तेमी चवकशी केली ना। म्हाका दिसता NGO कोणाक ताणें अजून लेटर केला वेल्ला म्हणटा म्हाका दिसता हो PI सिरियस ना आनी खुबशे क्लू आसले कडेन सोदपाक जाल्ले। आतां तो कोण कावन्सिलर आपूत की ते आमकां खबर ना धरून जाल्यार PI खंय तरी कमी पडटा असो म्हणटा आमी त्या कोणार सांगला तूं कमी पडटा सगळ्या लोकांक सांगला आयज दीस भितर तूं ते कितें तेजे सोक्षमोक्ष लाय ना जाल्यार आमी कुडचडकार वेगळो स्टेप घेतलो म्हणून। तो मतदारसंघाचो निवडून दिल्लो राजो असो ह्या मतदारसंघाचो सगळ्यात उच्च ते पदार तो बसलो आहा। तेणे 2007 आमदार नासतना कुडचडेचो बाजार अशेंच प्रकरण वयर येयल्लें आनी तेजो सोक्षमोक्ष लागना तो पर्यंत आमी विरोध करतले म्हणून ताणें कुडचडेचो बाजार 2 दीस स्वता भोवान दुकान बंद केल्ली। आज ते स्टँड ताणें आज दवरपाची गरज आहा। हांव ताका अपील करता की ते स्टँड ताणें आज दवरचें आनी आज लोकां मदीं येवन ताणें बाजार बंद करपाक त्या टायमार केल्ले तशें आज मुखार स्टँड घेवचें।